त्यानिया तुका सगळे सलवाता म्हज्या मोगाळ सोडवंदारा म्हज्या जेजू हांव तुका नमस्कार करता हांव तुका प्रणिपात करता तुका म्हजो मान बगयता तुजी महिमा वाखाणटा तुका अर्घां दिता मान आनी महिमा तुका म्हज्या सोडवंदारा तुजे सांगाता हो थोडो वेळ करसूंक तुजे सांगाता रावूंक तुजो अनुभव चडोवंक म्हाका हो वेळ दिल्ल्याक तुका अर्घां दिता सुमिया म्हजें सर्वच तुकाच भेटयता ह्या आल्तारीन उंड्या रुपार आसच्या म्हज्या सोडवंदारा तुजें गुपीत मिस्तेर हांव नियाळटा गेत्सेमनी मोळ्यांत तुज्या मोगाच्या शिसां सांगाता तुजे कश्ट नियाळूंक आनी बापात हांव कुरपा जोडून घेवंक तो कुर्साक वेंग मारूंक तुवें सखत मागली आनी थंयसर देवा बापाची खुशी वळखून घेवंक आनी त्या प्रमाणे चलोवंक तूं तयार जालोय त्याच शिसांक तुवें म्हळें थोडो वेळ म्हजे सांगाता तुमी रावात मागण्यांत तुमी खचयात तेंते सवाय आयिल्ल्या वेळार अस्कत कुडीच्या वटण्याक बली जाल्ल्या वेळार त्या शिसांक तुवें सांगलें थोडो वेळ पुणी म्हजे सांगाता करसूंक तुमचें चांद जालें ना सुमिया जेजू आमी त्याच शिशां भशेन आसा तस अस्कत कायन भरलेली आसा सर्व आमचें जिवीत तुज्या पांया तळा दवरतना तुजी ससाय तुजी काकूळट आमी मागता आमचें जिवीत वळखून घेवं आनी ह्या जिविता जाय अशी कृपा तुजे तान जोडून घेवंक सुमिया आमी आमकांच तुका भेटून दिता Salibo asne ekaste dilpo aga liboy taite tuje monchamo ora
आनी दुखे सोरा मागलेस मागता उन्हातोनी सता पाते उसरता आनी दुखे सोरा मागलेस मागता. सुम्या जेजू क्रिस्ता सैमान तूं देव जाल्यार आमच्या मोगा पासून आनी बापाची खुशी करूंक तुवें मनशां सैम घेतलें. आमचे बरीस तूं मनीस जालोय पाताक एक सांडून आनी आमच्या संगाता तूं जियेलोय, आमच्या संगाता तूं भोवलोय आनी आमचे खातीर तुजें जिवीतच कुर्सार भेटोवन दिलें. तुजें देव सैम आनी तुजें मनशां सैम हे दोनी आमचे पासून आमच्या मोगा पासून तुवें भेटोवन दिलां. सुम्या आमी तुका नमस्कार करून हे सत आमी सत मानता, हे सत आमी उसारता. तूं जावन आसाय देव, तूं जावन आसाय मनीस, तूं जावन आसाय नीज देव आनी नीज मनीस. सुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या उंड्या रुपार तुजें देवपण तूं लिपयताय आनी ह्याच उंड्या रुपार तुजें मांस आनी रगत आमकां आमचें खाण आनी पिवण जावन दिताय. आनी ह्या उंड्या रुपार आसून आमच्या मदेगांत रावून तूं आमकां बेसांव आनी बरोवंक हाजीर आसाय. देखून सुम्या आमी तुका अर्गां दिता, तुका वंदिता, तुका प्रणिपात करता, तुजी स्तुती गायता, तुका होगळाप दिता, तुज्या महिमेक आमी मान बागायता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे पासून मनीस जाल्यार जेजू आमी तुका नमस्कार करता. आमचे पासून देव सैम सोडून आमचे पासून तुजें जिवीत कुर्सार अर्पिल्ल्याक आमी तुका आमचो मान बागायता. सुम्या जेजू हें जिवीत तुजेंच देणें, तुज्या कृपेच्या आदारान आमकां भरताय. आमचे कश्ट तूं हाळू करताय. तूं आमकां सांगताय कश्टांतल्यान आनी वजन ववेतल्यान म्हजे सरशीं येया, म्हजे तावन शिका. ह्या आमच्या जिविताच्या हर एका दिसाच्या चालींत आमी जायते कश्ट भोगता. जायतीं अनवरां आमचे थंय येतात सुम्या. जायती पिडाशिडा कश्ट आमकां भोगूंक मेळटात. हे सर्व आमी खुशेन स्विकार करता आनी ते तुज्याच पांयां तळा अर्पिता. सुम्या तुवेंच आमकां शिकयलां जिवीत कशें जियोवचें. बापाची खुशी मानून घेवन आनी जें कितें बापाक मानवता तेंच करूंक तूं आमकां शिकयताय. हांव आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही, बागार म्हाका पाठयलेल्या त्या बापाची खुशी करूंक. देखून तेंच आमी सतमून घेवन आमचें जिवीत तुज्या हातान घालता. सुम्या हें जिवीत तुकाच अर्पिता आनी आमकां जाय आसची कृपा तुजी हांव मागून घेता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या शिसांचेर पवित्र आत्म्याक पाठयलोय. हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो, तुमकां अनाथा बरी सोडून वचासो ना. तो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार
तुमकां सर्व तो शिकयतलो. सर सतां जे तुवें हांवें उगडापे केल्यान ते सर्व सतां तो तुमकां शिकयतलो आनी चलयतलो. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बेयान कुडांत बंद आसलेल्या त्या धर्मदूतांक तुवें धैर्यान भरलें. जेन्ना पवित्र आत्मोतांचे देवून आयलो ते सक्तेन ते भरले आनी तुका सुम्या तांणी नीस सोडवूनदार म्हूण परगट करूंक उक्त्यान पासारूंक तांणी धैर्य घेतलें. सोमी जावन आसा सोडवूनदार आमचो जेजू आमचो सोडवूनदार म्हूण तांणी परगट केलें. तुज्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणांत आसा आमची नीच सोडवून म्हूण तांणी सगळे संवसाराक प्रगट केलें. त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें धाड सुमया. त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां भर सुमया. ताच्याच सर शेगुणांनी आमकां भर. ताच्याच सर्व फळांनी आमकां भर. हे पवित्र आत्म्या पाराक्लिता आमचेर देवून ये. आमचेर तुजी कृपेची दिश्ट घाल. आम्हा सोमेस्तांक तुज्या शेगुणांनी भर. मोग, सोंसणिकाय, दयाळाय, कणवळाय देवाक वळखून घेवचे सक्तीन आमकां भर म्हूण मागून तुका आमचे मदें आपयता. गावया आमी गीत पवित्र आत्म्याक आपोवन पावनात्मने प्रिया पावनात्मने. हे पवित्र आत्म्या पाराक्लिता आमचे वयतून देवून ये.
आम्हा सुमेस्तांक तुझ्या वरदानान भर. आम्हा सुमेस्तांक तूं सुमेच्या सक्तेन भर. तुवें धर्मदूतांक सक्तेन भरले. तांचो भावार्थ तिरकलोय. तांचे भिरांत पयस केली. आनी जेजू क्रिस्ताक सोडूनदार म्हूण प्रगट करूंक तांकां धैर्यान भरले. येसू जेजू क्रिस्ता, तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर धाड. आमी भियान आसलेल्या आमकां धैर्यान भर. आमचे वयर आयलेल्या सर कश्टांक आमकां धैर्यान फुड करूंक तुज्या सक्तीन भर. हे पवित्र आत्म्या, तूं आमचे वयर देवून ये. आमच्या सर्व कश्टां आकांताच्या वेळार आमकां ते फुड करूंक तुज्याच धैर्यान आमकां भर. तुज्या सक्तीन आमकां बर म्हणून मागून तुका आमचे मदें आपयता. आमचे हात पवित्र साक्रामेंता थंय उबारुया आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरूंक आमी देवाची काकुळट मागया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಮಳಿಸುರಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಮಳಿಸುರಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, आमचे वयर तूं देवून ये. तुज्या कृपेचो शिवर आमचेर धाड. आम्हा समेस्तांक तूं पवित्र तुज्या पवित्र सक्तीन भर. आमचे जिवीतच तुजे तें आमी भेटोवन दिता. ह्या जिविताचे सर्व कश्ट संकश्ट आमची पिडा शिडा तुजे मुखार हाडटा सुया. आमचे कुटुंबाच्या सर संध्यांक तुझ्या पांयां तळा अर्पिता सुया. आमी हे संवसारी जिवीत जियेतना आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत तुका साक्ष जातना आमच्या भावार्थांत तुका आमी उसारून सांगतना जायते कश्ट अनवरां आमचे ते आयल्यात. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायती पंथावनां आसात सुमिया. जावंक पुरो आमच्या कुडीक लागून जायते कश्ट आमचेर आयल्यात. पिडे वरवीं आमी वळवळटा सुमिया. हे सर्व आमी तुज्या पांयां तळा दवरता. आमच्या ह्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जशें रक्तस्रावान कश्टांतल्या त्या स्त्रियेन तुज्या वस्त्राक आपडले तशेंच आमी तुज्या ह्या पवित्र रुपण्या मुखार येवन तुजो अनुभव जोडूंक आशेता. आमकां गूण कर सुया. ह्या संवसारांत जियेतना ह्या आमच्या समाजांत जियेतना आमच्या भावार्थाक लागून जायते कश्ट आयच्या दिसा आमकां भोगूंक मेळटात. आमी उसात तसो भावार्थ जायत्या प्रश्नांक वळख जाल्लो आसा सुमिया. जायते बादाक आमच्या भावार्थाचेर आमच्या समाजेर आयिल्लो आसा सुमिया. हे सर्व तुज्या पांयां तळा दवरता. तूं आमचो आधार, तूं आमचो आसरो. तूं आमकां केदींच सोडिनाय. जशें शिसांक तुवें धैर्यान भरलें तशेंच त्याच पवित्र आत्म्याक धाड आमकांय धैर्यान भर. आनी आमचो भावार्थ उचारूंक आमकांय धैर्य आनी
आनी घटाई दी सुमिया तुझी शांती आमचेर उगवता तोच मोग आमी नियाळूंक मोगान आमी जियोंक आमी आमकां देरान बर मागता हांव तुजी कृपा आमा समेस्तांचेर सुमिया ह्या वेळार विशेष करून आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबांत मोग मोयपास सुस्निकाय दयाळाय काकुळट एकामेकाक समजून घेवची ते मनोभाव आमचे थंय उपजय सुमिया तुवें एका कुटुंबान जल्म घेवन कुटुंबाचें वीत तुवें पवित्र केलें आमच्या कुटुंबान तुका जागो दिवंक तुज्या सुत्रा प्रमाणे चलोवंक आनी एकामेका थंय तुका अणभवूंक आमकां कुमक कर सुमिया जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंयसर हांव आसा म्हूण तूं आमकां सांगताय कुटुंबा जिवितांत आमी सांगाता आसतना तुका वळखूंक तुका मान दिवंक तूं आमच्या मदें घात जियेताय म्हणलें समजून घेवंक तूं आमकां तुजे कृपेन भर सुमिया आमच्या कश्टा वेळार तुजो आदार दी आमच्या पिढेंत तुजो सांगात दी आमच्या सुखांत तुका विसरणासय रावोंक तूं आमकां धैर्य दी आमच्या मोतीक उस वाड दी हे पवित्र आत्म्या हे सर्व शेगून आमी तुजे तांव मागून घेता ह्या सर्व वरदानान आमकां तूं बर आमा सुमेस्तांक ह्या सुमया जेजू क्रिस्ता थंय आमी उबारुया त्याच सुमया जेजू क्रिस्ता हांव पवित्र आत्म्याची सगत आमा सुमेस्तांचेर देवून येवं दी म्हूण मागया Naman tuka sumia Jesu, vandan tuka sumia Jesu, aradhan tuka sumia Jesu, mahima tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. हे सुमे जेजू क्रिस्ता तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर धाड आमा सुमेस्तांक तुझ्या सक्तीन बर आमा सुमेस्तांक ताच्या आशिगुणांनी बर बापा आमचे जिवीत तुका भेटोवन दिता आसतना आमी सर्मेस्तां विश्वासान आमच्या भावार्थांत थीर रावूंक आमकां कृपा दी. हे कश्ट संकश्ट ह्या जिविताक फुडें करून चलोवंक सर्व आमची पिडा शिडा आमी धैर्यान फुडें करूंक आनी ह्या पिडेंत
तुजो आदार आमकां दिताय म्हणल्यार वळखून घेवंक आमकां तुज्या कृपेच्या आशिर्वादाने बर. हे पवित्र आत्म्या आमचे वयर तूं देवून ये. सोम्या जेजू क्रिस्तान आमचो मोग केला आनी ह्या मोगा पासोच ताणें आपणाकच अर्पूण दिला. तो सदांच आमचे संगता रावोंक आमकां आशिर्वादांनी भरूंक आशेता. तसो मोग आमी अनुभवुया. San Paolo, फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 29, अध्याय 1 वाक्य 29 थंयसर तो आमकां सांगता, आमकां जेजूचेर विश्वास दवरूंक मात्रच न्ही, बगर ताच्या कश्टांत एकवटूंक देणें फावो जाला. आमकां जेजूचेर भावार्थ दवरूंक मात न्ही, पूण ताच्या पासून कश्ट सोंसचें देणें देवान आमकां दिलां. न्हीद जावन हर एका क्रिस्तावाक कश्ट संकश्ट अनवरां एक वजें जावन येनात, बगार देवान ते सोसूंक एक देणें दिल्लें आसा. आमी कित्याक कश्ट सोसूंक जाय? कित्याक आमचे वयले कश्ट पयस वचनात? कित्याक देवाक आमचेर बिरमत या काकुळट नांगी? थोडे फावटी पिडा वरवीं जायते कश्ट येतात. मतेक असमाधान आसतना जायते कश्ट आमचेर येयल्ले आसात. हेरान तावन दगदोनी मेळटना आमचेर कश्ट आयिल्ले आसात. अर्थीक परिस्थितीक लागून संकश्टाक लागून आमी कश्टांत आसां. उतार प्रायेक लागून आमी कश्टांत सांपडटा. तर हे कश्ट आमी कशे सोंसून व्हरचे? सोमी जेजू क्रिस्तस आमकां ते कश्ट सोंसून व्हरूंक एक देख जावन आसा. आमी दवरचो तो भावार्थ तोच आमकां जेजूच्या कश्टांत दिश्ट घालूंक सांगता आनी आमचे कश्ट तो हाळू करूंक शकता. सोम्यान आमचो मोग केलो आनी ताणें आपलो जीव खुर्सार आमचे पासत पेटोवन दिला. त्या खुर्साचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या कश्टांत तो धैर्य दिता आनी ते हाळू करता. ह्या मोगाक आमी साक्ष जावया. जेजू आमच्या सुडवंदरा, तुवें तुज्या कश्टां मरणां जिवनपणांत बापाचो मोग तुवें आमकां परगट केलोय. त्या मोगांत आमकां जियोंक सोड. गावया आमी गीत, तुजो हांव मोग करतां आतां आनी सदां.
तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता हातांनी सदा तुझ्या पाया तळाक रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोंसना तुझ्या पाया तळाक रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोंसना सर्गीच्या बापा तुका दिन वाजता अर्घां दिता हांव आमच्या जिविता पासत आमच्या बाबार्ता पासत आमच्या सोडवणे पासत सोमिया आमी आमकांच तुजे मुखार भेटोवन दिता हांव आमचें जिवीत आमी मानून घेता आमच्या कश्टा खांदाच्या वेळार तुवें दिल्लो तो सांगात अनुभवून आमचो भावात उचारून आमचें जिवीत जिवोवंक तुजी कृपा आमी मागता तुका अर्घां दिता सोमिया आमकां तुजो आदार दिल्ल्याक तुजी आमी स्तुती गायता सोमिया तुका आमी वंदन करता सोमिया गायता अर्घां तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया जय जय तुका सोमिया प्रणाम तुका सोमिया महिमा तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया प्रणिपा तुका सोमिया तुका हांव अर्घां दिता तुका हांव अर्घां दिता जेजू तुका हांव अर्घां दिता आतांनी सदा तुझ्या पाया तळाक रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोंसना तुझ्या पाया तळाक रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोंसना संपावलून कोरीतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 4 मातयेच्या आयदनांनी आत्मीक दिरवी हे मुनियारपण देवान आपले दयेन आमचे अधीन केलां देखून आमकां अपधैर्य भोगना लजेन दांपून व्हरता त्यो चाली आमी सांडटा आमी कपटी चालीन चलना आनी देवाचें उतर केदींच बस्ट करिना सारकें सांगचें जाल्यार सत आसा तशें प्रगट करन देवा उजीर आमी हरेक मनशाच्या अंतस्करणाक मानवाशी चलता
आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलली आसा. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुर्ड केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान प्रगट जाल्ली पळोवंक ते सकनांत. आमी परगट करता ते आमचेच विशयांत न्हय. बगार जेजू क्रिस्तच आमचो सोमी म्हूण आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवेक म्हूण सांगीत वेता. कित्याक अंधकारांतावन उजवाड जावं म्हणल्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखा मळार परजळता ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. आनी असली उतरां वर्ती पदवी आमचे तावन न्हय बगार देवातावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक कातारान आमी कश्टता तरी आमी खंगल जायना. वाट कळनासतना अंधकारांत सांपडता तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदनी भोगता तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटता तरी मोराना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशे कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मोरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून दिता. देवाचें उदर हें देवाचे वडोवकार. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सोम्याच्या भोंवतणी आमी आसा. होच सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत कश्ट सोसून खुर्साचें मोरान मरून पुनो जिवंत जावन आमकां सोडवून दिल्लो जेजू क्रिस्त. ह्याच सोम्या सांगाता आमी आमचें जिवीत जियेता. आनी होच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या कश्टांत सांगात दिता, धैर्य दिता. आजकाल हो आमचो भावार्थ उसारूंक सयत आमकां कश्ट भोगतात. हो भावार्थ परगटूंक, हो भावार्थ जियोवंक जायते अडखळ्यो आमचेर आसात. ह्या भावार्थाक लागूनय आमी भिरांतेन आसा. तर आमी कितें करचें? खंयसर आमी वेचें? कोणाचो आदार आमी सोदचो? कोण आमकां मजत दीत? जावंक पुरो कश्ट आमच्या खासगी वैयक्तीक जिवितांत, जावंक पुरो कश्ट आमच्या कुटुंबांत, जावंक पुरो कश्ट आमच्या समाजांत, जायते तरेन आमचेर पंथावनां येतात. ह्या वेळार आमी कितें करचें? सांपावल आमकां धैर्य दिवन सांगता, आमकां मेळिल्लो तो भावार्थ म्हळ्यार आमकां मेळिल्लो क्रिस्त एक देणे ते आमी मातयेच्या आयदनांत दवरलेवरी वावून आसा. हो भावार्थ खेदाळाय देसवट जावंकी पावतलो. दुस्मानाचो प्रभावय ताचेर येतलो. दुस्मानाचो वायट दोळो ताचेर पडटाच. पूण आमी भियेना.
हो आमी सांबाळून दवरता होच भावार्थ आमकां घटाय दिता थीर करता मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सांपावल धेर दिवन सांगता क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक आनी ताचे पासून कश्ट सोसूंक देवान आमकां देणें दिलां क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक आनी ताचे पासून कश्ट सोसूंक देवान आमकां देणें दिलां कश्ट आमचेर येवची खर्ग न्हय बगार एक देणें जावन बदलता कित्याक तें देणें जावन बदलता कित्याक त्याच सुम्या जेजू क्रिस्तान ते कश्ट सोंसल्यात आनी त्या कश्टा वरवींच आमची सोडवण जाल्या देखूनच आमचे कश्ट भावार्थान स्विकार केल्ल्या वेळार ते देणें जावन बदलतात हर एका वेळार सुरसूर नासतना कश्टांत देवाचो आदार सोदतना ताचो आदार आमी मागतना ते कश्ट आमकां देवाची देणें जावंक पावतात धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत अध्याय 5 वाक्य 40 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा धर्मदूत तांणी पासारलेल्या भावार्था खातीर जुदेवांच्या हातांत सांपडटात कश्ट तांकां मेळटा दगदवणी तांकां मेळटा पूण तांचो भावार्थ सांडूंक ते तयार नात ते म्हणटात जेजूच्या नांवा खातीर अमर्याद बोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून आमी संतोश पावता जेजूच्या नांवा खातीर अमर्याद बोगचें भाग मेळ्ळें म्हणून आमी संतोश पावता सोमी जेजू क्रिस्तस आमकां सांगता माथेवार बरयलेल्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 10 वाक्य 22 तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचे द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो जो कोण देवाची खुशी करूंक सोदता ताका दुस्मान आसतलेच जो कोण देवाची खुशी करूंक सोदता ताका दुस्मान आसतलेच जो कोण देवाचें उतर परगट्टा जावंक पुरो उतरान जावंक पुरो करण्यान जावंक पुरो जिविताच्या चालींत ताका दुस्मान आसतलेच पूण आमी भिवची गरज ना कित्याक देवूच आमकां मजत दितलो आमच्या आदाराक तो पावतलो तोच आमकां सांगता माथेव बरयल्ल्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 10 वाक्य 28 कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात ते आत्म्याक सो जीव काडूंक शकचे नात कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात कुडीक मरण कशेंय येवंक पुरो जावंक पुरो तें स्वाभावीक तरान जावंक पुरो कशें अवघडांक सांपडून जावंक पुरो औचित्य तरेन भलायकेन आसल्यार या जावंक पुरो भावार्थाक लागून माट्टीरपणाचें कशेंय तें येवंक पुरो हे कूड निर्जीव जावंक पावतलीच हें एक सतच पूण आत्मो देवान रचून घाल्लो त्या आत्म्याक मरण हाडूंक कोणाच्यान जावचें ना देवाक एकल्याक सोडना जर आमी स्वाकुशेन ह्या आत्म्याच्या नासा खातीर वावरता तर त्या आत्म्याक मरण येतलें आत्म्याचो आमीच कसो नाच करचो
हो आत्मो देवानच रचलो तसोच उच्वास आनी हो आत्मो देवाकच आशेता आनी लबदोन रावता देवाताय एकवटोंक देवाक रूप पळोवंक देवाची कृत्यां करूंक देवाक मानवून चलोवंक तो आशेता जेन्ना देवाक सांडून हेर कितें आमी विंचताव थवळ आत्म्याचे नाच जाता एकाणीचा देवाक मान दी देवाक सोडून तुका दुसरो देव आचो ना म्हणून उपादेश आमकां शिकयतात होच आत्मो त्या देवाक मानवून रावता सुमे जेजू क्रिस्ताचेर सैतानान ताळणी हाडल्यो आनी तांतूं एक जावन आसले तूं म्हज्या पांयांत सरपटून नमस्कार करशी जाल्यार हे सर्व हांव तुका दितलो सरपटून नमस्कार करचें म्हळ्यार आपल्या देवाकच विकचें आमचो देव आमच्या रचनाराक सांडून हेर संगतींनी आमचो विश्वास दवरचो ह्या भावांत प्रगट करचो जावंक पुरो बोंब्या पुजा जावंक पुरो माट मंत्रां जावंक पुरो पितीसपणां जावंक पुरो हेर धर्मांच्या देवाशी आमी धांवचें थवळ एकाणीचा देवाक सांडून ह्या आत्म्याचे आमी नाश करता हो आमचो भावार्थ आमकां शिकयता जेजून देवानच हो आत्मो आमकां दिला कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात पूण आत्म्याचो जीव काडूंक सोदतात तांकां भियेयात ह्या आत्म्याचे नाच करूंक देवच शकता पूण तें करूंक आमीच कारण जावंक नजो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता निती पासत दोगदांनी भोगतात तीं कितलीं बागी सर्गींचें राज तांचें दोगदोनी कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी निराश जावचें न्ही खाव जिणेन भरचें न्ही भिरांतेन भरचें न्ही बगा धैर्यान फुड करूंक देवाचो आशिर्वाद आमी मागचो आमी कितें करचें सुरविली पवित्र सभाच आमकां कितें करीचें म्हूण शिकयता धर्मदुतांक बंदखणेंत घाल्ल्या वेळार पवित्र सभा एकठांय जावन मागणें करूंक लागली आनी अशें म्हणटा स्वताक साक्ष जावचे खातीर धैर्यान आमकां भावार्थ दी तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक खुणा आनी असर्या करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी ते सर्व पवित्र आत्म्यान भरले कोणूय भिरांतेन नातिल्ले सांपावलो ताच्याच जिविताचेर नदर घालून तो आमकां ताणें भोगिल्ल्या कश्टाचो विवर समजयता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 11 थंयसर आमकां स्पश्ट तरेन तो सांगता ताणें जेजू खातीर कितले कश्ट सोंसल्यात ते एक लांब पट्टी तो थंयसर दिता ताचे ते कश्ट वाचतना एक सवाल उदेता जेजूच्या कश्टा मुखार ताचे कश्ट कितले मोलादीक जो कोण जेजूक स्विकार करता जेजूक आपलो सोडवंदार म्हणून मानून घेता ताका कश्ट कांयच न्ही मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या काळार जायत्या परिस्थितींक कठीण परिस्थितींक आमी बली जाल्या आज आमच्या दुस्मनाचें वादळ आमचेर मारतना आमी
धैर्य सुखान आसतना जेजूचो सांगात अनुभवुया कित्याक ताणेंच आमकां शिकयलां खुर्साच्या मोरान ताच्या दोळ्या मुखार आसतना ताच्या मोगाच्या शिसांक घेवन तो गेत्सेमनी मळ्याक गेलो आनी थंयसर बापाची खुशी जाणा जावंक दिमयेर सरपटून ताणें मागणें केलें बापा साध्य जाल्यार ही खाल्स म्हजे वयली निवार पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं साध्य जाल्यार ही खाल्स म्हजे वयली निवार म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं तेंच मागणें आमी हर एकल्यानी करूंक जाय आमच्या कश्टां आकांताच्या वेळार पिडेशिडेच्या वेळार वेगळ्या अणवारां आयिल्ल्या वेळार दुस्मान आमचे वेडो घाल्ल्या वेळार हेंच मागणी करूंक साध्य जाल्यार ही काल्स हे कश्ट म्हजे हांव निवार पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं तुज्या ध्यानानच भर आनी हे धैर्यान फूड करूंक म्हाका कृपा दी तुजेर हांव विश्वास दासुमिया आनी तुज्या पांयां तळा रावून तुजी ससाय आमी मागता सुमिया आमकां तुजो सांगात दी मोगाळ भाव भयणीनो आमची मागणी सुमे जेजू क्रिस्ता थंय उबारुया गावया आमी गीत जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या सोर आमी दिंबी घालया आनी आमी ह्या गितांतल्यान सुमे जेजू क्रिस्ताचो आदार मागया आमची मागणी ताचे मुखार उबारुया मागया आमी पवित्र सभे पासत आमच्या बाप साहेबांक बिस्पांक सर याजकांक धर्मीकांक सर धार्मीक फुडाऱ्यां पासत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमच्या पवित्र सभेक चलोवंक धैर्यान भरूंक कश्ट अणवरां विघ्नां आयिल्ल्या वेळार त्या पवित्र सभेक चलोवंक धैर्यान भरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागया फुडाऱ्यां पासत मागया ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार समाजाच्या लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक समाजांत शांत समाधान न्याय नीत स्थापूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्यो जानवयाच्यो उजवाड येवं दी म्हूण मागया तांकां स्वार्थान बरो नासतना निस्वार्थपणे सेवा करूंक त्याच पवित्र आत्म्याचें देणे तांचेर मागया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासत कुटुंबाच्या सर संध्यांक सुमे जेजूच्या पांयां तळा आमी हाडया आमच्या कुटुंबांत आयिल्ले सर कश्ट अणवरां पिडा शिडा सर सुमे जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया
आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान स्थापूंक मोग मायपस वाडोवन येवंक आमी सुमयाचो आदार आमी मागया आमचे वयले आयले सण अनवरां पयस व्हरूंक दुस्मनांतून आमी निवारोंक सुमयाचो आदार आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक सुमयाचो स्पिरीट मेळोवंक म्हणून मागया आमच्या कुटुंबांत आसो भेदभाव आसलो मोसोर संकश्ट पयस वचूंक आमच्या थंय आसले राग मोसोर हगे पयस वचूंक आमच्या कुटुंबांत मोग वाडोवन येवंक आमी देवाचो आशिर्वाद मागया जेजू आपयता जेजू आपयता आमच्या युवा सणापासून मागया आमच्या भुरग्यां पासून मागया आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत देवाचो आदार मेळोवं तांची मोत उज वाडावंक तांकां जानवायेन बरोवंक आमी मागया जायतीं भुरगीं आपले आवय बापायचें उतर आयकनासतना वायट सवयेंक बली जाल्लीं आसात वायट चालींक सुमकल्ले आसात तांचे देवाचे आशिर्वाद आमी मागया मन बदलोवंक तांचें जिवीत वळखून घेवंक तांचें बरें जिवीत तांचे सारकें साल येवंक आमी मागया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका भोगताल्या जेजू आपयता पिडीवेंत वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया आज पोत्रेंत मारेकार पिडीत असलेल्या आमच्या भाव भयणी पासून उतार पराय वरवीं कश्टोंच्या आमच्या मलगड्यां पासून आनी जायते लोकांक पिडेंत वरवीं जायते कश्ट आयिल्ल्या सर्वां पासून आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व आमच्या मलगड्या जाणट्यां पासून आमी मागया तांकां सेवेचो आदार दिवच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून मागया सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें पिडेस्तांक गूण केल्ले बरी आमा सुमेस्तांक तूं आपोवन आमकां आमच्या भाव भयणीक गूण कर जेजू आपयता जेजू आपयता आमच्या दिसपोट्या ग्रासाचे सुमयाचो आशिर्वाद मागया आमच्या वावरांत सुमयाचो सांगात मागया सता नितीन न्याय नितीन आमचो वावर करूंक आमकां कृपा दी म्हणून मागया तशेंच वावर नासतना काम नासतना कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणीक बेगीनच काम मेळोवंक आमी मागया जायत्या कश्टांत आसच्या सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणीक आमी मागया सुमया जेजू क्रिस्ता आमच्या आदाराक तूं पाव मागया आमी सर्व निर्गतिकां पासून अनाथां पासून तांकां सुमया जेजू क्रिस्त आपलो आदार दिवंक मागया बुकेंत वळवळटल्या पासून आमी मागया सुमया जेजू तुजो आदार आमा सुमेस्तांक दी आमी आमकांच सुमयाच्या पांयां थळा दवरुया आमचें जिवीतच ताचे मुखार दवरून आमची पातकां वळखून घेवंक पातकां ताणपक्षाणें सोडोवंक एक नितळ निर्मळ खाळीस आमचे थंय रचून येवंक सुमयाचो आदार आमी मागया आमचे थंय आसचे सर्व अवगुण पयस वचोवंक आमच्या मनाक शांत समाधान मेळोवंक आनी आमच्या वैयक्तीक गरजांक तो पावूं म्हणून आमी मागया तुजेर विश्वासून सुमया आज दिंबेर पडून सरपटून मागता तूं आमकां आधार दे आमच्या गरजांक जेजू आपयता जेजू आपयता
सुमे जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया. विचित्र सक्रमेंताखाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Sun
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावनो आणि भयणीनो, आज आमी पवित्र सभे सांगता भाग्यवंत पेद्रू धर्मदूताचे सदरेची परब करता. चेअर ऑफ सेंट पीटर. सदरेची परब म्हळ्यार पाप साहेबाचो अधिकार सान पेद्रू तावन आयिल्लो तो अधिकार शिकवणेंत तशेंच उतार परगटच्यांत पवित्र सभेक चलोवच्यांत दिल्लो सुमे जेजू क्रिस्तान दिल्लो त्या अधिकाराची आमी परब समरमता. सुमे जेजू क्रिस्ताच्या ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवन आमचो भावार्थ उचारूंक आनी तो भावार्थ जिवाळ दवरूंक आमी ताची कृपा मागया. पवित्र सभेक खालतीमान घालूंक शिकवण मानून घेवंक तोच सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताचे कृपेन बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार मागतना पाप साहेबांक सर बिस्पांक धार्मीक मुनियारां पासत आमी विशेश तरान आज मागणी करया. हे पवित्र रितीन फावत बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच अंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमियांक काकुळट कर. सुमियांक काकुळट कर. क्रिस्त काकुळट कर. क्रिस्त काकुळट कर. सुमियांक काकुळट कर. सुमियांक काकुळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राजा सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका
मागतुया. सर्वेस्परा सर्पद्वेदार देवा, तुजो धर्मदूत भाग्यवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत मन दृढ उत्सारनेन वळखलो. देखून तुवें ताका तुज्या पवित्र सभेची बुन्याद केलोय. घुसपा गोंदोळान वा कसल्या स्वादाळान आमचो भावार्थ दंडवळूंक दिवं नाका आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमचे मदल्या कोणाकच वेगळो चोरूंक निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आतां तुमचे मदले आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुधवार सांगता. हांवी तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसच्या महिमेन तुमचे सवे एक वांटेली. तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या देवाच्या इंडाक सरया. देवाच्या कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया, पूण कायद्याच्या बोळान न्हय. बागार संतोशान तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्हय, बागार काळजाच्या उदारपणान. तुमच्या जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठीणायेन चलोवचे न्हय, बागार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकूट तुमी जोडूंक पावतेल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Sanko, Nova Danino, 99. Hallelujah, Kavya, Sumya Karsiya, Archa Povit Nava, Voglik Musarya. Hallelujah, Kavya, Sumya Karsiya, Archa Povit Nava, Voglik Musarya. Ita Kavavi, Sumya Kavya, Ita Rivasu, Kavaviya, Hallelujah, Kavya, Sumya Karsiya, Archa Povit Nava, Voglik Musarya. Hallelujah, Kavya, Sumya Karsiya, Archa Povit Nava, Voglik Musarya.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ सेझेरिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिस्सा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातात जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमा पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमाव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणीय मनशान न्हय, बगर सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गीं आड व्हरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव कुटुंबांनी जल्माल्या आनी कातोलीक पवित्र सभा क्रिस्तांव कुटुंबांक घरांतली पवित्र सभा म्हणटात, डॉमेस्टीक चर्च. आनी ह्या घरांतल्या पवित्र सभेंत आवय बापय, भाव भयणी आसूंक पुरो, आवय बापायांची भुरगीं बाळां आसात, आमचे मालगडी आसतात. आनी ह्या घरांतल्या पवित्र सभेंत एक यजमान आसता. सर्व आमी ताका खाल जावन चलता. तो यजमान कुटुंबाच्या बरेपणा पासत वावुरता, सर्वांक सांगाता हाडटा, सर्वांक आयकता, कुटुंबाचें नांव वयर काडून दवरता. आनी ह्या कुटुंबाक, ह्या धाकट्या पवित्र सभेक ताचेंच म्हणलें एक नांव आसा, ताका आमी आल्कोन्स म्हणटा. ती एक वळख, ह्या पवित्र घरांतल्या पवित्र सभेची वळख त्या आल्कोनांतल्यान मेळटा. आनी आमी हें कुटाम भायर वचून आमचे परिचय दितना, आमची वळख हेरांक सांगाता दितना, हांव कोण, खंयचो, कोणाच्या घरचो, म्हजे संबंद कशे आसात म्हणटना हर एकल्याची नांवां सांगूंक पुरो, ह्या वळख सांगूंक पुरो, आमची वंशावळ आमी सांगता. थवळ आमची परिचय जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्लें, जेजून आपणा विशयांतच एक सवाल केलें, लोक म्हज्या विशयान कितें म्हणटा, हांव कोण? देखून लोकांनी कितें पळयलां ताचे वरवीं, कितें समजलां तें सगळें कॅल्क्युलेशन करून लॅक घालून धर्मदूत सांगता लोक कितें म्हणटात तो. थोड्यांनी एरेमियस प्रवाद्याचें नांव उच्चारलें. जेजू थंय एरेमियस प्रवाद्याक पळयलें, थोड्यांनी एलियाक पळयलें, थोड्यांनी हेर कोणाकय पळयलें. तें तांणी पळयल्ले प्रमाणे. पूण जेजून ताच्याच शिसा लागीं विचारल्याक सारकी जाप, ह्या सारकी वळख तांणी दिली. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आमच्या कुटुंबाची वळख करतनाय आमी कोण कितें म्हणून जायत्या लोकांक दुसरे दुसरे तरेचे विचार येतले, ह्या अणभवी येतले, पूण ती आमची सारकी वळख जायना. आमची सारकी वळख जावची केन्ना आमी सांगाता जियेल्ल्या
मनशा लागीं विचारता तबळच पेद्रू जेजू क्रिस्त म्हूण सांगूंक कशें पावलो कोणें ताका सांगलें पवित्र पुस्तक सांगता देव बापान परगट केलें पूण ताचेर न्ही चड म्हळ्यार जेजून शिसांक धर्मदूतांक विंचतना बेगीनच दुसऱ्या दिसाच तांकां शुभ वर्तमान परगट करूंक धाडूंक ना मार्क आपल्या शुभ वर्तमानान अध्याय 3 सांगता ताणें आपणाक जाय जाल्ल्या मनशांक विंचलें ताचे सांगात रावोंक मात न्ही ताचे ताण शिकोवंकय ताची वळख अणभव 3 वर्सां ते जेजू सांगात रावल्ल्यान तो कोण म्हणलें तांकां अणभव जाल्लो देखूनच पेद्रू हें सांगूंक शकता तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हो भावार्थ ताणें उच्चारल्लो तो भावार्थ ताणें शिकयलो जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत जेजूचो पेद्रूचो पयलो प्रसंग आमी वाचलो जाल्यार अध्याय 2 ताणें सांगचें इतलेंच जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जाका तुमी खुर्सार मारलो तो जिवंत जाला ताका आमी परगट्टाव होच भावार्थ ताणें परगटलो आनी तोच भावार्थ ताणें उच्चारिल्लो भावार्थ आज मनीस आमी परगटून सांगता जेजू म्हळ्यार कोण म्हळ्यार प्रश्नाक तरेतरेची जबाब दिवची गरज ना बघार एकच तो सोडवणदार तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आनी ताणें आमकां सोडवण दिल्या म्हणलो हो उक्तो भावार्थ आमी सांगूंक जाय आमी जायत्यो शिकोवण्यो आयकल्यात जेजू विशयांत जायती सूख समजणी आयकल्या ताका आमी हेरेतीक म्हणटा थोडे म्हणटात साक्रामेंतांत जेजू हजर आसना पवित्र युकारिस्तांत जेजू हजर आसना तो हजर आसा वो ना ते भावार्थ आसल्याक मात कळीत जाता जेजूच्या उतरांक सकत आसा जाल्यार ताणें म्हणलें उच्चारलेली ती उतरां ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत तींच उतरां साक्रामेंत घडोवन हाडटात नीज कूड आनी नीज आत्मो देखून ताचेर आमचो भावार्थ थोडे म्हणटात जेजू केवल मुनीसान मात आसलो देवाच सैमाचो न्हय देवाच्या रुपांत तो मनशा रुपांत दिश्टी पडिल्लो आसलो असले जायते हेरेतीक आसात शिकयतात जावं पुरो यहोवा विटनेस यहोवाना साक्षी म्हणटात तो जेजू क्रिस्त एक उत्तम साक्ष देवाक मात म्हणचें दुसरो न्हय असले जायते शिकोवणी आसतना लोक कितें म्हणटा म्हणल्या असो प्रभाव आमचेर आसूंक न्हय पगार हांवें भावार्थान कितें स्विकार केला तो भावार्थ हांवें उच्चारूंक आसा जेजू क्रिस्त सोडवणदार आनी हो भावार्थ आमकां कोणें शिकयला आमच्याच मालगड्यांनी पुर्वजांनी तो शिकयला आनी देखूनच आमी तो आमच्या मुखल्या पिळगेक शिकयता आमी आचारसूंचें तें फेस्त पेद्रूच्या सदरेचें म्हळ्यार त्या बसकेचें फेस्त चेअर ऑफ सेंट पिटर म्हणटा लातीन भाशेंत काथेद्रा म्हणटात ह्या काथेद्रल म्हणलो शब्द तेंतान येवचो जंयसर अधिकाराची ह्या पदवेची बसका आसा त्या जाग्याक काथेद्रल म्हणटा आनी त्या बसकेंतावन जावंक पुरो पाप साहेब ह्या बिस्प आमकां आमच्या भावार्था विशयान ह्या आमच्या आत्मीक ह्या नैतीक जिविता विशयान शिकोवन दिता सतान शिकोवन दिता तें आमी नीज म्हूण मानून घेवंकूच आसा पेद्रून देवाक साक्ष दिली तो भावार्थ ताणें परगट केलो आनी आमी जियेता आयच्या पयल्या वाचपांत सान पेद्रू बरोवन
अशें सांगता वडिलांक या मलगड्यांक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तो बरोवन सांगता हांवें तुमचे बरी एक वडील देखून तुमकां मेळिल्लो तो अधिकार कसलो जावंक जाय कानून ह्या रेग्र्यांनी भरलेलो लोकांक बांदून दवरचो न्हय बगार गवळ्ळे आसो आपल्या हाताखाल आशिल्ल्या हिंडाक बऱ्या तरान चलोवचो अधिकार तुमकां दिला देखीवंत जिविता वरवीं भावार्थाक साक्ष दिवच्या त्या जिवितांतल्यान तो अधिकार चलोवंक एकवटान उदारपणान दवरचो तो भावार्थ जावंक जाय देखून पाप साहेबान म्हणचें हांव सेवकांचो सेवक आय एम द सर्वंट ऑफ द सर्वंट्स सेवकांचो सेवक म्हजो अधिकार लोकांक कश्टान घालचो न्हय बगार लोकांक सुटका दिवचो जशें जेजून सुटका दिली तशेंच हांवें सुटकेची वाट दाखोवंक जाय पवित्र सभेंत वो अधिकार चलोवच्या पाप साहेबा पासून आमी मागूंक जाय पेद्रूचो अधिकार तो चलोवन व्हरता ताणें सदांच सत शिकोवंक सताक साक्ष जावंक आनी भावार्थांत आनी नितींत वो भावार्थ शिकोवंक आमकां तो जाय देखून ताचे पासून आमी विशेश तरान आमी मागणी करया सांगाताच आमच्या कुटुंबांत हो भावार्थ जियेतना जेजू नीज देवाचो पूत म्हणलें वळखून आमी मागया हर एका मिसा वेळार महाप्रार्थन आमी करता कॉन्सक्रार केल्ल्या उपरांत आख्खे पवित्र सभे खातीर आमी मागता आनी थंयसर आमी पाप साहेबाचें नांव आमच्या बिस्पाचें नांव आनी आख्खे पवित्र सभे खातीर मागता हें मागणें इतल्याकच आमचो भावार्थ दंडळनाशें आमच्या वडिलांनी सारकी शिकोवन दिवचे खातीर आमी मागणें भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्तांतय आमी आमचो भावार्थ उचारुया आनी त्याच निजा देवाक रूप पळोवंक आमी तयार रावया आमेन म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद वेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हाताचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पयसच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जल्मलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तीन दयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कणवळ्यान मानून घे भाग्यवंत पेद्रू तुज्या श्रेष्ठ गवळ्याचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या ससनाच्या दायजाक आमी फावाशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमे देश
सर्वेस पौरा देव उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्या असो आमच्या सासनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींच सांडी नाय पूण भाग्यवंत धर्मदूता वरवीं निरंतरी तो राखताय तुझी पवित्र सभा सोलोवच्याक तुझ्या पवित्र पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोळदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारसो सर्वेस करतो सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जात आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुराण जीवन आम्ही परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पेटर पौल आमच्या गवळी बापा
आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदोड मरण पावल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें भर जळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. हांगासर हजर आसल्या आमा समेत संचे दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजेती सपती, भगेवन धर्मदुतां, सालोरेस आमचो शारोती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे दिर्घे फोन म्हणूया. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिताव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कितें अरस वाटके बदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. शांती. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची गागुत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची गागुत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका तूं फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
येण्या तुझ्या दनिया जिविताका उण्या रूपान ती तू मोगाळ सुनिया रावला सोमिया येण्या तुझ्या दनिया जीविताका उण्या रूपान ती तू मोगाळ सुनिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आपल्या भाव भयणीक भावार्थांत थीर करूंक तुझ्या पुतान भाग्यवंत पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब समरमून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटांत थीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जियोवंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागतांव. ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणो, आज रोमांतल्या पेद्रूच्या सदरेची परब. पेद्रूचें कदेल म्हणटात पवित्र सभेचो अधिकार थंय तांदूप जाता. सांगातच आज मंगळार आमच्या पात्रोन सांता नोवेनाचो दीस. हांगासर तुमी सबार जाणां नोवेना घेतात, मागणें करतात, देवाचो आदार मागतात, सांत लॉरेन्साची मजत मागतात. तुमकां सगळ्यांक आमी बरें मागता. आयचें हें भक्तीपण चलोवंक हांगासर आयिल्लो पाद्राप जावन आसा फादर डेनियल वेगस. गांवांत त्या आग्रार फिरगेजीचे प्रस्तोत डॉमिनिकन कॉवेंट अशोकनगर हांगाचे वडील, तशेंच सेंट डॉमिनिक चर्च अशोकनगर हांगाचे विगार ते जावन आसात. आज हांगासर आमच्या उल्या पळोवत येवन ते आयले. भोव अपुर्ब्या रितीन तांणी आराधन केलें. रंगीन ताळ्यान गितां गावन देवाक थंय आमची काळजां मनां उबारली. मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी आयच्या दिसाचेर, दिसाच्या वाचपांचेर आनी हाचे परबे विशयान तांणी विभार दिलो. देवाचें उतार आमकां वांटून दिलें. तशेंच आतां क्रेक रिलिकेचे आशिर्वाद दिवनी आमचेर ते सुमयाची बेसांवां सालोवची मजत मागतले. तुमचे सुमेस्त जेनाबी हांगासर हजर आसल्याचे नावी हांव पात्रापाचो उपकार बावडटां आनी ताच्या मिसांवाक तांकां बरें मागता. थँक्यू फादर डेनियल फॉर युअर सर्वीस टुडे टू बोंदेल पॅरीश. हांगासर आयिल्ली अर्गां पाठोवणी आनी त्या सामा वचून सांगता. जायत्यांनी तांकां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवणी धाडल्या. एकल्याक बरी सैरी फौज जावन काजार फिक्सलां देवाक ताणें अर्गां दिल्यान. एकल्याक दुबाईन बरें काम मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिल्यान. एकल्याचो बाळंतेर सोकासायेन जावन भलायकी बरीत भुरग्यांक तांकां फौज दिल्ले पासत देवा अर्गां पटयल्यान. एकल्याक कॅनडा वचोंक विजा मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याच्या मतीक समाधान मेळिल्ले पासत देवाक अर्गां दिल्यान. दोगांक काजारी जोड्यांक सबार तेंपा उपरांत भुरग्याचें देणें मेळ्ळां देवाक ताणें अर्गां पटयल्यान. एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक सुरू केलां देवाक अर्गां पटयल्यान. दोगां जाणांच्या मतीक समाधान मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक ताणें आशिल्लें सगळें ताच्या जिणयेन देवान फावो केल्ले पासत देवाक तो अर्गां दिता. भाव भयणो, हे जावन आसात हांगासर सा लॉरेन्स समारिपात मेळिल्ले उपकार. आमच्या भावां भयणीन तांचे उपकार आठवणी हांगासर धाडल्या. जायत्यांक मागिल्लें देव दिता. मागा तुमी घेतल्यात, स्वता तुमकां मेळटलें. बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणलो जेजू पातयेनीन मागिल्ल्यांक सक्कट फावो करता. आमचे हात उबारया आनी थोडो वेळ आमकां मेळिल्ल्या उपकारां पासत, ह्या भावां भयणीक मेळिल्ल्या उपकारां पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, उगलाप तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, मान तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू, सुमयान जेजू. आमच्या जिवितांत हांगासर येवच्या भक्तिकांच्या जिवितांत जायत्या जपां तूं करताय. तांचे उपकार फाव करताय. मागिल्लें आमकां दिताय. ह्या सर्व उपकारां पासत आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, उगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू.
जेसू मोजा काळजा आवर्गा दिता जेजू आवर्गा दिता जेजू आवर्गा दिता जेजू काळजा आवगळा दिता जेजू आवगळा दिता जेजू आवगळा दिता जेजू मोजा काळजा आवगळा दिता जेजू आवगळा दिता जेजू आवगळा दिता जेजू काळजा हांगासर आयिल्ली ते सवा दोगां भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी मोत मेळचे बसत एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसत एकल्याक काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें बसत एकल्याचे बाकी आसलेले लोन फारीक करूंक तांक मेळचे बसत एकल्यान बँकाक ट्रान्सफर केल्ले पयशे ताका फाटीं मेळचे बसत एका चेरक्याचो हॉट टेम्पर उणो जावन त्या भुरग्यान सादू जावचें बसत एकल्यान चिंतलें काम बऱ्या रितीन जारी जावचें बसत एकल्याक UKन बरें काम मेळचें बसत एकल्या परगांवा वचूंक विजा मेळचे बसत दोगांक बरीं कामां मेळचें बसत एकल्याची कोंकली आनी डस्ट एलर्जी गूण जावचे बसत दोगांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे बसत एका भुरग्याची शेड गूण जावन ताणें संपूर्ण बरो जावचें बसत दोगां जाणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचें बसत चौगां काजरी जोड्यांक ताणें आशेवचें भुरग्यांचे देणे मेळचे बसत तेगा जाणांक बरी सैरीक जावन काजार जावचें बसत एकल्याच्या मोतीक समाधान मेळचें बसत एका कुटुंबांत शांत समाधान रास करचें बसत दोगां कुटुंबांनी राज्य जावचें बसत एकल्याच्या मोतीक समाधान मेळचें बसत एक कुटां परगांवा गेलां कोवीड टेस्ट जालां ताचो रिपोर्ट नेगेटीव येवचें बसत एकल्याच्या प्रत्येक त्या सवा बसत मागोवंक विसरलां हांगासर थोड्यांनी प्रत्येक रितीन मागा फादर म्हण तांची नांवां सांगून मागोवंक सांगलां राहुल म्हणलो कॅन्सर पिडेन कस जाता त्या कॅन्सर पिडेंतल्यान संपूर्ण ताका बरी भलायकी मेळोवंक मागया आयरीन मोंतेरो पेरवाई पॅरालिसीस जावन हातापांयांक बळ ना तिका बरी भलायकी आनी तिची पिडा संपूर्ण बरी जावंक प्रत्येक मागोवंक सांगलां पाऊल डिसोजा पांयांची दूख उणी जावंक प्रतिमा म्हणल्यार तिच्या कामा कडेन तिका समाधान मेळोवंक जॅस्मीन म्हणल्यार भुरग्याची सर पिडा गूण जावन नॉर्मल रिपोर्ट येवंक दीपक म्हणल्यार ताचें रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक मेलरिक फेर्नांडीस शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक सिंथिया म्हणली आस्पत्रेंत आसा कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता प्रत्येक रितीन मागणें विसरलां संपूर्ण बरी जावंक मागया आयना म्हणल्यार भुरग्याक ताच्या आवय हांगासर आपोवन आयिल्ली भुरगीं इस्काला वचोंक आयकना ताणें इस्काला वचोन ताचें शिका बरें शिकोवंक मागणें विसरलां फ्रांस्को म्हणल्यार सारकें उलोवंक जावंक शियोन आनी शनान दोग जाण भुरगे उलयनात तांचे सारकें तांचे जिबेचो बांद सुटून तांणी सारकें उलोवंक गॉडविन शालिनी आनी ब्लॅन्स्टन परगांवा गेल्यान थंयसर कोवीड टेस्ट आसा ते कोवीड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एका भुरग्यान एकल्याच्या बंद पासून ते सुटून ताणें संपूर्ण रितीन फाटीं येवन तांच्या आवय बापायक खाल जावन चलोवंक तशेंच आमच्या शतमनोत्सव स्मारक योजनांक सालोरेन्साच्या मानाक आमी सभोवच्या ह्या मंदिर सभोवच्या कामाक फिरगजगारांनी आनी सालोरेन्सच्या भक्तिकांनी भरपूर सहकार दिवंक आनी काम पंथा पावोवंक एका प्रत्येक त्या सवा बसत मागोवंक विसरलां एकल्याक एका विशेष संकश्टांतलें राखून व्हरचें बसत आनी आमची त्या सवा जायतीं आमी हांगासर हाडून आयल्या सगळीं आमच्या मतीक हाडया सालोरेन्साच्या पांयां तळी दवरया एक घडी भर आमच्या त्या सवा जोडास काडया कितें सकट मागोवंक आमी हांगासर आयल्या जायतीं जाणां भक्तीपण तांच्या घरांनी लायव्ह पडून आसात तांची त्या समा आसा तांचे कश्ट आसा तांची पिडा आसा त्या पासून ती मागया आमच्या हात उबारया आनी देवा समोर ही सगळी मागणी वरया सुमयान जेजू आतां आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची ही सर ते सवा तांचे संकश्ट तांची बेजाराय तांची पिडा शिडा आमी तुका समर्पण दिता आयच्या दिसा हांगासर ह्या नोवेनाक येता आसतना आमी हाडलेली आमची ते सवा आमी तुका भेटोवन दिता ह्या घडये हें भक्तीपण
भक्तीपणू जायतीं जाणां जायतीं जाणां तांच्याच घरांनी तांच्याच घरांनी आस्पत्र्यांनी आस्पत्र्यांनी आश्रमांनी आसून आसून पळोवन आसात पळोवन आसात. तांची त्या तांची त्या सवा सवा तुका समर्पण दिता हांव तुका समर्पण तांचे दिता हांव. कश्ट हाळू कर तांचे कश्ट तांकां हाळू बरी कर. भलायकी तांकां बरी दी भलायकी आमी दी. मागलें आमी सगळें मागलें तुज्या खुशे तुज्या प्रमाणे खुशे प्रमाणे तें आसा जाल्यार आमकां फावो कर आमकां फावो कर. आमची खुशी न्हय आमची खुशी न्हय. तुजी खुशी बगर तुजी खुशी जावं जावं. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. ओगलाप जेजू ओगलाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. थँक यू Thank you, जीजस Jesus. प्रेज जेजूचे नावी ही मागणी तुका भेटयता बापा म्हणून गायन करया जेजूच्या नावान बाबा हे मोकळे करता तुका जेजूच्या नावान बाबा हे मोकळे करता तुका Saloresa लागीं मागणे Saloresa, पवित्रसभेच्या प्रधान सेवकांनी मारतीरा परत्या पातीनेन आणि बरोवश्यान आमी सरशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना ऐक आनी तुजे जिणे परी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेल्याची सदा सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा थंय आमचो भावार्थ सडय आमच्या चलत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवच्या सर ताळण्यांचे सैत व्हरूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र साक्रामेंत आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत आदारणांतल्या थंय उदार जावं आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर पवित्र युक्रिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर क्रुसार खेळयल्ल्या जेजूतान आमचे जिणेक आमी प्रेरण सोडून सर्गीच्या राजा पासत वावरून आमकां बळ दी आमच्या सर युवजनाक आनी पवित्र सभेचे मुखेल खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पातय अक्रिस्तवांक आनी भावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उसवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर भावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांवांची जियो आनी मागीर मोर मरून सर्गांत तुजे संगीत देवाक घोळसो आमकां फावो जावच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करून मागता आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे सर पिडेस्तांचो उडास करया जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आसात या आमी कोणूय आस्पत्रेंत आसात हे जर पिडेस्तांनी आमच्या मागण्याचो आदार विचारला तांचे पासत आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसारे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सालोरेसान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उच्चारिल्ल्यो आनी उच्चारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमा पासत विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा क्रिस्ताच्या वचन्या पावसांच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा भाग्यवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत वची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालवची सकत आमकां दी. आमी भावार्थान जिवंक आनी आमचे जिवितांत जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्तांच्या समया मरिफा आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सरपदवेदा देव सालोरेसाच्या मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. उबी रवया. Bagaimana kursi cekruwen orang kam citi bam chance menantle bapa janam tu janam pagidrat nucana biame.